पळय आमी कशे भशेन दुसऱ्यांच्या जिवितान सोपूत घेतले म्हणटच वायटपण हाडटा, आमचेरूय तें वायटपण आमी ओडून घेता. हाका लागून म्हजे भयणीनो आनी भावनो, सदांच आमी देवाक जाय पळय तशें सोदून काडूंक जाय आनी देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय. बेश्टेच वयले वयर कितें म्हणूंक जायना आमच्यान, कित्याक आमच्यान आमच्या जिविताचेर बिलकूल ताबो ना. आमी नको आमची सावथ भोलाकी कशी आसतली, कितें कोत्तेल्यान दुसऱ्या वेळार, आतां पर्यंत आमी नको, फकत देव जाणा. ताका लागून आमी खालतेकायेन, नम्रतायेन देवाचेर पातयेवन जेजू जो आमचे सगळें आसा ताका विचारून, ताचें आयकून, ताका पाळूंक आमी सहकार करूंक सायबीण माय भाशेन आमी जावया. नम्रतायेन ती जियेली आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे तिणें सांगलें, तूं म्हजें सगळें घडून हाड, तुका जाय पळय तशें आनी हांव तुका सहकार करतां. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक आमी पळयलां कशे भाशेन पियोस 10व्यान साद्यापणान तो जियेलो, पूण देवान ताका जाणवाय दिल्ली आनी गोठाय दिल्ली. पूण हें ताणें आपलें म्हणून धरूंक ना, देवाचें म्हणून तो नम्रतायेन जियेलो. सिंपल, हंबल, स्टील, फर्म अँड डिसायसिव्ह हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत सारलें. तर आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारच्याक थोडो वेळ आमच्या हात ओंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान, कुडींत आमच्या पांयाचे बोटां आसा थंयसर तकले मेरेन तो बरोवन येता. त्याच प्रमाणे आमच्या मनांत आनी ओतम्यांत सगळें आमी ताचे सोबेन दवरया. सुस्कार भायर सुटना आमची चिंतना, आमची भावना, आमची येवजण्यो, आमचे मनोभव सगळें तो तें नितळ निर्मळ करून आपल्या मोमिलीक रोगतान आमकां बरें पळय तें पोत्तून भितर घालून दवरता आनी ताच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया. आमेन.